फाटल्या सैगीत 4-5 दिसाच्यान पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसान सगळीकडे धुमाकूळ घातिल्लो आसतनाच दुसरे वटेन हो आडवेळो पावस आमठाणे धरणा खातीर मात उपयुक्त थारिल्लो आसा। आमठाणे धरणाच्या उदकाची लेवल सुमार 5 ते 6 मिटर उणी जाल्ली। म्हयन्या पयलीं ह्या धरणाची मेन गेट दुरुस्त केले उपरांत ह्या धरणांतल्या उदकाची लेवल नियंत्रीत दवरपा खातीर कुशीकच्या साळा बांदांतल्यान उदक आमठाणे धरणांत सोडटाले। गरजे प्रमाण ह्या धरणांतलें उदक नियंत्रीत दवरपाचें काम चालू आशिल्लें, मात फाटल्या 4-5 दिसाच्यान पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून आमठाणे धरणांतल्या उदकाची लेवल मातशी वाडिल्ली आसा। आयतारा दनपारा मेरेन आमठाणे धरणाच्या उदकाची लेवल 46 मिटर इतकी जाल्ली। हाका लागून फाटल्या 4-5 दिसाच्यान पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून सद्या साळा बांदांतल्यान उदक आमठाणे धरणांत सोडपाचें काम बंद दवरिल्लें आसा। मिरगाक जर पावसान अशीच सुरवात केली जाल्यार आतां हाचे फुडें पावस सोंपा मेरेन तरी साळा बांदांतल्यान आमठाणे धरणांत उदक सोडपाची पाळी येवची ना अशें WRD खात्याच्या अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा। गोमंतक TV खातीर आमठाणेच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।